व्हेरी गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम बॅक टू अवर ब्लॉग. सो खबर ना आज परत थंडी कशी पडला सकाळची कुडकुडावन जाता एक सायडीक च्या करपाक गेलेलें एक्चुली. सो मातशी भाजी हाडपाक वचपाक की मागीर म्हाका न्हू वचपाकूच गावना की कशें वयतलें मागीर फ्रांसूय तुजी आसता ना गाडी घेवन तो वयता नाल्यार हांव गेल्यार कितें म्हाका जाय तशी भाजी बीन कितें पळोवंक शकता. सो आतां एकाच रावला आज हांव करता म्हणजे बायकूय खावपाक गावतलें न्हू म्हणून आज हे मोठ्या कणिकाचो हे करता शिरो टायप करता पण गोड बीन घालून बायक साखर घालून बरें न्हू ना गोड घालून मातशें बरें तेका. सो पण हेका न्हू टायम लागता शिजपाकूय टायम लागता आनी आतां दूद उदक बीन घातलें सगळें दूद उदक घालून आटलें आतां दूद घातलें तें आटोना. सो तेजेरूच प्रोसेसींग चललें रावलें की हांव वयतलें च्या इल्ली पिवन वयतलें म्हणजे थंडी खाला सारकें कडकडोन जाला. हय पळय हो आजून म्हाजो शिजोवपाक जाय मातसो जालो की जालो धवळयता हांव तें आतां हे जाला पळय गोड घातलें आनी कितें जाता गोडाचें जातलें थोड्या वक्तान. हांवें सगळें एक्चुली कांदे बटर घेवन सगळें भाजी कितें म्हणजे काबार हाडलेली ती आनी सकाळचें कितें केलें काबार तेन्ना केली काबार जाल्यार हांव सांजचें परत करतलें तशें जाता. पण आतां एकूच आहा मेथीची बीन आहा सो म्हटल्यार वयता आनी कितें घेवन येता भाजी बीन चिंततालें ताका पुलाव करूंक लायतलें म्हणून. सो बाय उठले हांव वचोन येता म्हटल्यार बाय उठले हे पळय भाजी म्हाका कितें जावं तें गावलें पण ATM चलना बॅडला ATM आउट ऑफ सर्वीस आहा. सो हांव शिरो खातालें म्हणजे कणिकाचो मोठो म्हणून बारीक आवडना म्हाका आनी बाय बॉलांनी खेळटाले आईच्या फुडें गेला आतां तो हे करता म्हणून फ्रांसांच्या पिली बेगीन फ्रांसाचे कप घेतले म्हणून काडून दवरले तो पिलो आनी भितर काम करपाक गेलो. सो आज रनिंग हें जाला पुलाव करपाक. सो पुलाव येना खंय सो ताका जाय घेतलें सीखीक ना पुलाव क्या तो पता चलेगा ना कैसे बनाया तो. सो पुलाव करता आनी म्हटल्यार एका पालक घाले तेजी ग्रेवी टायप करता पुलावाच्या वांगडा. सद्या सगळें कट करून दवरला तेणें तितून हांव म्हटल्यार बटाटे घाले मातशे टेस्टा खातीर. सो गाजर आनी हे बीन करून दवरला तेणें वालपापडी बीन ये टमाट भी इसका ना पालक केली ना ठीक आहे तू बना. न्हावन बीन बेगीन बीन येयले बाई न्हिदले बाईक बीन न्हाणून न्हिदेला ते जेवणा तशेंच न्हिदले न्हाले की सोमते न्हिदता आतां उठले की मागीर बरयतलें ताका तेजें जेवण रेडी आहा. आज पळय तेजें सेपरेट पुलाव हे केलं तें सगळें आनी आमकांय पुलावच केलाय. सांगपाचें म्हणजे बासमती रायस काबार जाल्ले म्हणजे हाफूच आसलेले थोडे सो ते नॉर्मल म्हणजे आमी सदां जेवता पळय तेजो केलो थोडो जातलो तेच्या वांगडा हांवें हे केलां पालकचें सो ग्रेवी टायप केलां. मशरूम करपाचें आसलें पण म्हटलें पुलावच्या वांगडा हे ग्रेवी मातशें ड्राय जाता न्हू ते करूंक लायलें आनी जालें हें जालें सॅलड बीन केलां. बाय उठले की मागीर बरयतलें बायच्या ऑलरेडी सगळें करून दवरलां आनी म्हाजें कितें काम आहा तें करून घेता सद्या. आनी ते थोडेच न्हू बिमला मीठ लावन हे ग्लासाचे बॉटलान घालून दवरलेले सो हितून आतां हांव विनेगर घालतलें आनी हे गाजर आनी ग्रीन चिली कट करून हितून घालता मातशें मीठ घालून दवरता हितून. सो खावपाक मातशें ते नेक्स्ट 2 दिसांनी बीन खावपाक सारकें टेस्टी जाता. हे म्हाका आयडिया कितें शोरमा बीन खाता पळय एक कडेन दिताले शोरमा ते साले त्या सायडीक सालवादोर त्या सायडीक शोरमा दितना ना 4-5 गाजर आनी ग्रीन चिली दिताले खावपाक सारकें टेस्टी लागताले. सो म्हाका याद दिली हितून आंबट येवपाक लागता मातशें विनेगरान तुका आंबट लागता मातशें सो तें बिमलाय घातला. सो कशें जाता पळोवया बिमला कट करून दवरलेले सो गाजर आनी विनेगर घालून आनी ग्रीन चिली घालून दवरता. सो तुमी अशें ट्राय करूंक शकता. हे पळय हांवें कितें केलें ना हे नॉर्मल कुकींग विनेगर घातलां ही दुसरें गांवठी तें ना सो हितून हांवें विनेगर भरला पानाक बिमला घातलेली गाजराचे तुकडे घातला आनी लॉंग ग्रीन चिली अश्यो थिक्सांनी खात्या अशें कट करून मातशें घातलां. हितून मातशें मीठ घालतलें आनी दवरतलें हें फाल्यां सुद्दां खावपाक न्हू सारकें टेस्टी लागतलें. अर्देना लोणचें खायना की पिंपल्स येता पण कितें आसता न्हू हे खावपाक मातशें रुचीक खळ्यांतल्या भशेनूच लागता सारकें आनी टेस्टीक लागता अशें हे बिमला अशें हे गाजर खावपाक तुमी मुद्दाम ट्राय करून पळया विनेगरान घालून तुमी सदांच अशेंच खातलीं. लोणचें सुद्दां विसरतलें खावपाक आनी मेन लोणचें बीन खायना तेलाचें आसता मागीर हिंग बीन आसता सो पिंपल्स बीन बॉयल्स येता न्हू सगळ्यांक तोंडांतले दाग येता हे ते जाता सो हे ऑप्शन बेस्ट. सो हे जालें हें करता हे आतां फाल्यां ओके परवा सुद्दां आनीक टेस्ट फाल्यां मातशें सॉफ्ट जाता परवा चड बरें जातालें. सो हें दवरता म्हाका भूक लागला बाय न्हिदला तशें हांवूय जेवन येता. बायक भाव बरयता आनी बाय तेका बरयता बायक हे पळय घे हो घे हो चोना घे चोना दी तेका दी मरे बाबूक दी मरे तुज्या ते आत्तां बरयतालो तो दी मरे खा सांग खाल्लंय तेका बरयता आनी आपूण खाता. सो आतां आमी परत आयज चान्स घेतला भायर वचपाचें म्हणजे फेरयेक वचपाचें म्हणून. काल आमी न्हू करता म्हणल्यार आमकां 8 जालीं हांगासून आमी 8क भायर सरलेली थंय वयता म्हटल्यार इतलें ट्रॅफीक आनी काल वेनसडे न्हू
सो देवाचो दीस. सो गर्दी भरलेली. खंयच पार्किंग ना. इवन बायक सुद्दां घेवन गेल्यार पार्किंग नासलेले. तशें असलें सिच्युएशन. सो आमी थंय भोंवली सगळ्याक रावंड 2 मारले आनी मागीर लेट जाता म्हणून हांकां घेवन येयल्ले न्हू शंकराक आदीक बी. सो म्हटलें बेश्टे भायर तांकां खावयलें आनी मागीर हाडलें आमी. येयली आमी घरा आनी आज म्हटलें फ्रेंड्साक वचया म्हणलं. आयज सगळीं रेडी रावन रावल्या. हे हांगा आई आदी रेडी जाला. आदी ट्युशनाकसून येवन बेगीन रेडी जाल्लो वयतलो म्हणून आदी. आनी हांगासर आयज मम्मी येता. मम्मीकूय यो म्हटलें बेगीन हांव वयता म्हणून. सो मम्मी रेडी जाला. अगी राव रे. आनी बायन वॉच घातला गो. कोणाची रे? भैयाची. ओके. बायक अशें फूल स्लीव्जाचे घातले सद्या. थंडी जातली म्हणून थंड खातली म्हणून बेश्टें. हांवें जॅकेटूय घेतले जे डेनिमाचे. सो ते मागीर घालतले अशें. थंडी आसल्यारूच घालतले का नाजाल्यार आमी बेगीन वचून येवपाचें ठरयलां. मागीर बायक फीट करूंक जाय येवन म्हणून. काल भायर सरलेले आमी लेट म्हणून हांवें कितें केलें ना बायची खिचडी सगळी करून डब्यान घेवन गेलेले. थंय मागीर आमी रेस्टॉरंटान हांवें चिंतलेलें खंय ताका गाडयेन बिडेन खावयतलें म्हणून लेट जालोच जाल्यार. पूण काल मागीर रेस्टॉरंटान आमी गेली थंयच खावयलें मागीर ताका. हांवें बाय सेम टू सेम मरे. बायच्या भशेनूच मरे. मॅचिंग आल्ले. बाबा हाय कर रे हांगा. हाय कर रे. बायक ताता करता. बायक कितें करता रे बाबा? असं ए ओ आ करते का बाबा? माम दी रे. बायक माम दी रे. बायक माम दी रे. बसता. आनी फाल्यां म्हटल्यार सगळें डेकोरेशन काडपाक जाय. फायनली आयज आमकां पार्किंग गावली हांगाच लागीं. आतां आमी चलोन वयता. लागीं म्हटल्यार हांगाच आसा. आतां इतले वाट चलोंक जाय. मम्मी फुडें चलता. आई चलता. फाटल्यान शंकर आदी आनी फ्रांसीस आनी बाय येता. त्या बरें. बायन आयज कशें कॅब घालून घेतलें खबर ना. कितल्या पर्यंत घेतलें खबर ना. 2 पडटा म्हणून घातलें का कॅब. हांगा तुका आवाज येवचें ना तुमकां की हायवेचेर आहा. बेगीन वचून येतले आमी की मागीर फोन बीन तांकां ऑफिसाचे फोन सगळे हाडला. नेटवर्क नासता थंय. फूल जॅम आसता. वेलकम टू फेरी. आतां पावला आमी. जस्ट एंट्री केला. आदी जालें बरें स्टार्ट. बायक पळय. सो आतां आमी नॉर्मल मातशी भोंवतले आनी वयतली. फ्रांसीस के लायव्ह करता दिसता. हांव चिंतता न्हू आज इन्स्टाचेर लायव्ह या म्हणून. आनी ह्या गर्देन आवाज येवचें ना. लायव्ह दाखया मरे थंय मातसो. हो ब्लॉग तुमकां मागीर दिसतलो पूण आयज आमी लायव्ह वयता. लायव्ह गेल्यार आवाज येवचें ना. आवाज तुमी फक्त हे पळोवया. देवाक दाखयता. आज जावेले फाल्यां वयतलो मागीर. फेरी दाखयता. सो पळोवया. पयलींच जस्ट एंट्री केला. थोडे बीन एबय स्टार्ट. गर्दी खूब आहा. काल कितली गर्दी आहा. काल आमी येवं सुद्दां ना. पार्किंग सुद्दां गावना. काल ना पयलीं देवळा कडेन या मरे स्ट्रेट. तशी या. थंयच्यान मागीर भितर या. ओके चलो. आमचो गँग बँग आसा फाटल्यान. फाटल्यान सगळो ग्रूप येयला वयर. लास्ट टायम आमी येवन गेल्ली म्हणून बरें जालें. सकाळी फुडें दर्शन जालें. हांगासर आमी रायट घेता आतां. रायटान या चल. आं एका पळय लायव्ह आसा दिसता तो. लायव्ह आहा दिसता. खबर ना. आमी लायव्ह आहा. हो व्हिडिओ फाल्यां पळोवंक गावतले तुमकां. आवाज येवचें ना. हांगा कितें चल्लां हांगा म्युजीक. फूल भरला पळय. हांगाच आमी आई आदी मम्मी शंकर बाय पापा खंय. सो लायव्ह दाखयलें. फ्रांसीस त्या सायडीक गेला दाखोवपाक. सो आमी आतां वयता न्हू भोंवता फेरी. लायव्ह कवर जालें आमचें. लायव्ह आसा इन्स्टाचेर. लायव्ह आले आतां. हांव सगळें युट्यूबाचेर म्हणून मस्त फर्स्ट. ना इन्स्टाचेर लायव्ह केलं आतां. लायव्ह कवर जाला. आतां मी व्लॉग करता. व्लॉग तुमकां मागीर एडिट करूंक जाय. सो आमी आतां फेरी स्टार्ट केली पळय. फर्स्ट शॉपार आई कितें तें घेतालें घेतलें. तिका बारीक ते हेजे आवडटा रिंग ते घेतले. बाय न्हिदता दिसता. सो बाय जॅमिंग येवच्या पयलीं आमी वयतात. या मरे कशी आहा. 50 रुपया 50 शॉपिंग घेता 50 में निकालो 50 में निकालो ओनली 50. आनी हे मरे घेता गे. तुमी येता खावपाक कितें कोणे घेतात आमी. सो जस्ट आमी पावली. चड कांयच भोंवना. मातशी भोंवली. 1-2 रायडी भोंवली. बाय सारकी कित्याक रडोंक लागले बेश्टे. सो ते रडटाना आमी शूट सुद्दां करून नासले. बेश्टे म्हणजे माव माव करपाक लागले. हे पळय पयलीं एका रडोंक लागलो. व्हडलो आहा एक्चुली. सो हे घेतलेच आमी ताका. मागीर माव 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 करूं लागले. मागीर हेंवूय घेतलें केकी हे न्हू. हेज्याले सेम बाय कडेन आहा पूण हे अशें वाजना. हें वाजता खंय तें वाजना. हे पळय अशें वाजता. आनी माव माव बेश्टे करूं लागले. आनी मागीर ओग्गी रावले. माव फास्ट गाडयेन येयले एकटेच.
तांकां म्हणलें सुशेगाद आई आनी मम्मीक चलोंक जायना न्हू सांजचा म्हणल्यार सुशेगाद तूं घेवन यो तांकां हांव येयलें फिटिंगाक धरलें का आनी मागीर ते मातशें न्हिदलेले सो आमी डायरेक्ट आतां येयले पळय मम्मीन बीन जॅकेट घेतलें आईने एक जॅकेट घेतलेलें थंडे खातीर सो हांवें कांयच घेवना वेस्ट येयलें बायक फकत टॉयच घेतला आनी हेंच्यान जॅकेट घेतलेलें सो आतां आदी वयता घरा वयता मम्मा रावला मम्मा बीन आतां परत वयता खंय आतां परत वयता आतां सो अशें बनयलें आतां पळयता बायक आतां कितें बरयता भैया टाटा कर मरे तू येता आमगेर येता जात्रेक येता यो जात्रेक या यो हांव दाडा वयता हांव दाडा वयता टाटा कर भैया पेंग्विन बायकोन व्हडलें मरे ते कितें घाललें कितें करता रे कितें करता रे सॉफ्ट आहा न्हू पेंग्विन ते बा WWE हे आमकां खरें पळोवपाक अंटार्टिका वयचें पडटलें बाय खरें जाय जाल्यार आता ओ मागे मागे मारे मारे पापी घ्या राम रे पापी राम गो आवय आवय डाळ्यादी मादी मादी डाळ्यात मक्का दी मा मक्का म्हणजे रे दी रे मक्का म्हणजे खय रे घट धरला त्याने मांग रे मांग धरला रे त्याने आले मिकू धरूंक दे मिकू काय धरूंक दिना म्हणून तेका धरला मग मांग धर रे धर रे घट धर रे मग मांग घट धर रे मांग घट धर नाश कर मांग ताता कर सांग मांग मांग पापी दी मांग पापी दी मा 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 तेका ताता करून दिले तेजे तो न्हू रे मांग ताता करता ते बाबा खंयचो बाबा काय लागून कितले आम्ही व्हिडिओ करूंक जाय न्हू फेरी बिरी सगळे सोडून बायच्या आधी आम्ही सगळं सोडून येयली आम्ही फायनली मागीर ओंकी रावले ते वाटेर कंटिन्यू कंटिन्यू 1 मिनिट सुद्धा बंद करू ना लोकांक दिसताले एक्चुअली आम्ही ताका घेवन दिना म्हणून पण ते न्हिदे गेल्ले आसता तर म्हणजे लोकांक दिसता बाबड्याक कितें घेवन दिना अशें दिसताले आता खेळटा पळय आजूच इतलेच टायम मागीर हात सुद्धा लावचे ना फाल्यां खेळचे ना ते हात सुद्धा लावचे ना सारखं हॅपी हा पळय कितले हॅपी रे दाडा दी बाबा दाडा दी रे हा ए मा पळय बाया बसून बसला पळय बघ तो बाबा ताता होय रे बाबा माम दी रे माम माम दी ए माम दी रे बा हो ते खरंच काय दिसता ते तुम्ही खूप झाला काय किती रे घ्या माम दी रे मी मावचे नोस खय रे ते आयज मरे दे दाडा मान दाडा आवय ते मिकू धरूंक दिना म्हणून ते आवडे हा तेच माव आम्ही पहिली आलेले चड पहिली त्यांना कळना त्या तिचे माव करताले सारखे अळकता आता माव खंय आजूच टीव्हीन पहिला न्हू त्याला माव सांजे त्याचे ते पयलींचे सगळे टॉय दिवपाचे का टायगर बी लायन बी आता खेळटले एक एक काढून दिवपाचे मग माम दी रे माम दी रे आवाज होता ओ मा चक्का माम दी मध्ये ते का माम दी मध्ये डाळ्या दी मादी दिले कोणाक दिना पळय